बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो आमी ह्या सकाळींच्या फुडें हांगासर जमल्या सोम्याक आराधन करूंक ताची महिमा गावंक ताची बेसांव आपणाव हो नवो दीस देवान आमकां फावो केला. हें एक वर्तें देणें जावन आसा. तर त्या देणें देवाक जेजू क्रिस्ताक पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवया. ताका आमी आमच्या जिवनांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजींत फिरगजेंत स्वागत करणं आमी गावया गायन आराधन आराधन. आराधन आराधन स्वादी सक्रमेंताक आराधन आराधन स्वादी सक्रमेंताक भक्तीन मना कालत्या काळजां करता तुका नमन भक्तीन मना कालत्या काळजां करता तुका नमन. सोम्या तूं आमच्या जिविताचो उंडो जावन आसाय. दिसपट्टे आमकां तूं खाण जेवण दिवन पोसताय. तुजो सांगात आमी आशेतां. तुज्या वेंगेंत आमी जियोंक लालयतां. सोम्या आमच्या काळजांत तूं ये. आमच्या कुटुंबांत तूं ये. आमच्या समाजेंत तूं ये. भावार्थान तूं आमकां बर. धैर्यान तूं आमकां बर. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगासो घास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगासो घास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. तुजो सांगात आशेतां तुजी कृपा लालयतां. तुजो सांगात आशेतां तुजी कृपा लालयतां. तरी एक दिसा भक्त्याक तुका आमी यात्रेता. आराधन आराधन स्वादी सक्रमेंताक आराधन आराधन स्वादी सक्रमेंताक भक्तीन मना कालत्या काळजां करता तुका नमन भक्तीन मना कालत्या काळजां करता तुका नमन. सोम्या जेजू तूं जावन आसाय आमचो उजवाड. आमच्या जिवनांत असो काळोख धांवडावंक तूं सर्गींत हांव देंवन आयलोय. तूं आमकां समाधान दिताय संतोश दिताय. तुवें सांगलां हांव आयलां जिवीत दिवंक. बरोवन वमतोच्या मापान जिवीत दिवंक हांव आयलां. घडये घडये सोम्या आमी तुका पळोवंक आशेतां. तुजी सकत आमी लालयतां. तुज्या मोगांत आमी जियोंक आशेतां. सोम्या ये आमच्या जिवनांत ये आमच्या कुटुंबांत ये आमचे संगी सदांच तूं राव. संवसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडासो समाधानेचो प्रकाश पांकोसो. संवसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडासो समाधानेचो प्रकाश पांकोसो. तुका मेळोवंक आशेतां आत्मीक सकत लालयतां. तुका मेळोवंक आशेतां आत्मीक सकत लालयतां.
तरी एक दिसा भोगू शांती आम्ही यात्रेकम आराधा आराधा स्वादी सक्रमेंत आराधा आराधा स्वादी सक्रमेंत भक्तीन मना कालच्या काळजा करता तुका नाम भक्तीन मना कालच्या काळजा करता तुका नाम करता तुका नाम हालेलुया 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 सोम्या तूं आमचो बरो गवळी जावन आसाय सुकून गेल्ल्या तुज्या शेळ्यांक तूं फाटीं आपोवन हाडटाय बापाच्या वेंगेत तूं जावन आसाय आमच्या जिविताची जर तुजें जिवीत आमी आशेताव तुजे बरीस आमी जावंक आशेताव तुज्या मोगांत आमी रावंक आशेताव आत्मीक खाणान तूं आमकां पोसताय सोम्या हर एक दिसा तूं आमचे संगी रावताय समकताय आमचो हात कशें धरून तूं आमकां चलोवन व्हरताय ये सोम्या ये आमच्या काळजांत ये आमच्या कुटुंबांत मोगाचें न्हू कीर्तन 104 हांगासर आमी धन्या देवाक मान करचें कीर्तन वाचता आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो व्हरतो तूं महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय वस्त्रां भाशेन प्रकाश तूं पांगरलाय वय सोम्या महिमा आनी वैभव तुका फावो कित्याक तूं आमचो रचणार पोसणार तुज्या सारकेसो आनी सुरपायसो जावन तुवें आमकां रचलाय हें नवें वर्स आमी सुरू करता आसतना सोम्या आमच्या काळजांत तूं सदांच राव आमचे तावन केदींकच तूं पयस सरनाका आमी आमच्या पातका वरवीं तुजे तावन पयस गेल्ले ते दळा तुज्या वेंगेन तूं आमकां परत्यान फाटीं आपोवन हाड कित्याक जुआंवचो वांजेलो 14वा अध्याय 20 आनी 7 वळ हांगासर तूं म्हणटाय तुमकां शांती दिवंक हांव आयलां तुमकां हांव शांती दितां समाधान दितां पीस आय लीव वीथ यू माय पीस आय गीव टू यू वय सोम्या आमी हर एकले ह्या संवसारांत जियेत आसतना समाधान आशेताव संतोष आशेताव तुजें बरेपण आमी आपणावंक आशेताव तुज्या वेंगेंत आमी जियोंक आशेताव तुजी शांती दी समाधान दी हे नवं वर्स आमी सुरू करता आसतना तूं आमचे संगी सदांच आसाय केदींकच तूं आमकां सांडिनाय आमी तुका सांडून पयस गेल्यारय तूं आमकां केदींकच सांडिनाय कित्याक तितल्या वर्त्या मोगान तुवें आमकां रचलाय आमी कोणेंच नाश जायनाये तुजे जावन पयस सरनाये म्हूण तूं निरंतरी अपेक्षिताय तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्र 1 अध्याय 7वी वळ हांगासर आमी वाचता वय मोगाचें न्हू देवान आमकां भिवकुरो स्पिरीट दिवना बगार धैर्याचो स्वनियंत्रीत स्पिरीट देवान आमकां दिला तो आत्मो आमी निरंतरी आपणाय जाय खलतेपणान विधेयपणान भक्तीन देवा समोर आमी निरंतरीत समकोन ताच्या हाजीरपणान जियोन ओ स्पिरीट धैर्याचो स्पिरीट भावार्थाचो स्पिरीट भरवशाचो स्पिरीट स्वनियंत्रीत स्पिरीट आमी आपणाय जाय आनी आमचें जीवन
देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत करची जाय. तर मोगाच्यानो देवान येदोळ म्हणसर आमच्या जिवनांत केल्ल्या सर बेसावां पासत ताणें आमचेर वतुरल्या आशिर्वादां पासत ताका आमी अर्गां दिवया. ताजी महिमा आमी गावन गावया गायन अर्गां दितलो. सोम्या तुका अर्गां दितलो. आमच्या गायन बुकांत H2 पेज नंबर 74. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो. अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. सोम्याक अर्गां दिवन जियोवचें म्हळ्यार आमची सगळी जिणी ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवची. ताका नामान करचो. दिसपट्टे सकाळी आमी उठता आसतना हो नवो दीस देवान दिला म्हणलें वळखून घेवन ताका आराधन करून ताच्या महिमेंत जियोवंक आमी प्रयत्न करचे. तेंच जावन आसा क्रिस्ती जिवन. पेल्या पासत आनी देवा पासत निरंतरी जियोवचें जावन आसा क्रिस्ती जिवन. तुझ्या हाताक धरून म्हजें मेट काडतलो. तुजें नांव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो. तुज्या हाताक धरून म्हजें मेट काडतलो. तुजें नांव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो. तुजो मोग करतलो तुज्या बोळान चलतलो. तुजो मोग करतलो तुज्या बोळान चलतलो. अब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो. सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. सोम्या आमच्या हरियका गरजांनी आमी तुज्या पांयां तळार आमचें जीवन समर्पण दिता. कित्याक तुका साध्य म्हणलें खंयचेंच ना. मनशाच्या शक्तीन जायना तें सगळें तूं साध्य करून दाखयताय. देखून आमी तुज्या पांयां तळार हजर आसा. तुजी वैभव तुजी महिमा आमी गाता आनी तुजी बेसांवां आपणावंक आमी आयती आसा. एक म्हज्या गरज तुज्या पांयां पडतलो. उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो. एक म्हज्या गरज तुज्या पांयां पडतलो. उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो. पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो. पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो. पातकी जिणी सांडून तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो. सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया 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 हालेलुया. गाजी जो गाते तुका नामान सोम्या जेजू आमचे सगळी सदांच राव. आमच्या गरजांनी तूं पाव आनी आमकां धैर्य दी गटाय दी आमकां बुजवण दी. हालेलुया 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 हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू.
एजेकियल प्रवादी 36 अध्याय 20 तावन 27 वळ हांगासर देव म्हणटा आय विल गिव यू अ न्यू स्पिरिट न्यू हार्ट and put a new spirit in you. देव आमकां नवो स्पिरीट दिता, नवी बसावणी तो आमकां करता, नवें जिवीत तो आमकां लाभयता. आमी नव्या वर्सांत आसांव. हे नवें वर्स आमी भोव आतुरायेन प्रारंभ केला. आमची सर योजना, आमची सर कार्य सुफल जायजे म्हूण आमी अपेक्षीत आहांव. आनी ह्या संदर्भार देवी असलींच स्वप्नां आमचे पासत उसारता. आमी सर्वांनी संतोश बरीच जाय जाय, धदोसकायेन आमी जिये जाय, देवाच्या हाजीरपणांत आमी जिये जाय. हेंच जावन आसा देवाचें निर्मोणे. तो जावन आसा मोगाळ देव, काकुलदार. बोक्सांनी बरलोलो नवें जिवीत दिवंक सदांच आयतो आसो. भावार्थ आमचो सडय सोम्या म्हूण आज आमी मागया. भरोसो आमचो सडय. मोगाचें न्हू, डिसेंबराच्या 20 आनी 6 तारखेर हांव एका फंक्शना खातीर आल्लीपदे गेल्लो. बोंटोल तावन इल्ले मुखार आल्लीपदे म्हणून एक गांव आसा. थंय एका कुटुंबान आमकां एक फॅमिली गेट टुगेदराक म्हूण आपयल्लें. म्हज्या मायंकान घेवन हांव थंयसर गेल्लो. फंक्शन पुरा जावन आमी फाटीं कोडयाळाक फाटीं आयल्या. घरच्यांनी आमकां मेन मार्गातीतून तांच्या गाडयेर पायलें आनी थंयसर आमी बसाक राखून आसतना म्हजो एकलो वळखीचो याजक ताच्या घरा गेल्लो, बेलतांगडी दिशेन गेल्लो. ताच्या फिरगजेक फाटीं वेसो, विजयार्डका दिशेन फाटीं वेसो. ताणें पळोवन गाडी रावयली आनी म्हळें फादर तुमकां खंय वचोंक जाय? हांवें सांगलें आमी कोडयाळ वेता. ताणें म्हळें म्हज्या गाडयेर बसा, हांव तुमकां बीच रोडींतून पावयतां. थंय तावन तुमकां गव्हर्मेंट बसार ह्या उरल्या बसांनी कोडयाळाक वचयत. तशें आमी पाद्रेबाच्या गाडयेर बसल्याव, बीच रोड येवन देंवल्याव. मागीर बीच रोड तावन गव्हर्मेंट बसार आमी कोडयाळाक घरा फाटीं आयल्याव. घरा फाटीं पावता आसतना म्हजें हे स्पेक्टेकल्स वॉक्ल म्हाका दिसोना. हांवें वस्तू कडेन फोणां केली, गाडी येरिना. कांय बसार भायर पडलां आसतलें तुमचें वॉक्ल, तुमी नवें काण घेवचें बरें अशें म्हणून ताणें सांगलें. पूण मोगाचें न्हू, म्हज्या काळजांत एक भावार्थ आशिल्लो, एका तरेचो भरोसो आशिल्लो. म्हजें स्पेक्स खंडी जावन म्हाका फाटीं मेळटलें. कित्याक म्हळ्यार हे स्पेक्स दुसऱ्यांक यूज करूंक जायना. पावराचे स्पेक्स कोणीय खंय मेळ्ळ्यार खंडी जावन ते कशें म्हणी करून म्हाका फाटीं पावयतले म्हणलो एक भरोसो भावार्थ म्हज्या काळजांत आशिल्लो. मस्त जाणांनी सांगलें तूं विग्गी वचून डॉक्टरा मेळोन नवें स्पेक्स कर. हांवें सांगलें ना. म्हज्या भावाचें एक पोरणे स्पेक्स आशिल्लें तेन्ना हांवें यूज केलें आनी म्हजें स्पेक्स खंडी जावन म्हाका मेळटलें म्हणल्यार भरोशान हांव रावलो. आनी मोगाचें न्हू, एका हप्त्या उपरांत त्या पाद्र्याबान म्हाका कॉल करून सांगलें, फादर तुमचे स्पेक्स म्हज्या कारार आशिल्ले, सिटी पोंदा आशिल्ले, म्हाका आज मेळ्ळे, ते हांव तुमकां हाडून फावीत करता म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाचें न्हू, भावार्थ, भरवोसो आमी केदींकच सांडी नजो. आनी ह्या नव्या वर्सा हेंच आमी आशेवचें. देव आमकां भावार्थान, भरवशान
नव्या स्पिरितान धैर्यान जिवंक आदार दिवन दी आनी ताची कृपा दिवन दी म्हणून मागोन पवित्र आत्म्याचें देणें आमचेर येवन दी म्हणून मागोन आमी गावया गायन पवित्र आत्म्या देवोन ये आमचेर आमच्या गायन बुकांत J13 पेज नंबर 138. पवित्र आत्म्या देवोन ये दैविक शक्तीन म्हाका भरूंक ये पवित्र आत्म्या देवोन ये नवें जिवीत म्हाका लाभूंक ये पवित्र आत्म्या देवोन ये दैविक शक्तीन म्हाका भरूंक ये पवित्र आत्म्या देवोन ये नवें जिवीत म्हाका लाभूंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवोन ये दैवीक शक्तीन तूं आमकां भर नवें जिवीत आमकां दी धैर्य दी घटाई दी सकत दी उजवाड दी जाणवाय दी तुज्या वाटेन चलोवंक जें कितें आमकां जिवान इन्कार करता तें नेगारून आनी जें कितें जिवीत दिता तें आपणावन जेजूच्या वाटेन मुखार सरोंक तुज्या कृपेन तूं आमकां भर तूं जावन आसा सर देण्याचो दातार काळोख धांवडावचो उजवाड दिवचो भावार्थ दिवचो भरवसो दिवचो धैर्य दिवचो आत्मो दी तूं म्हाका तुजी समजणी शांती समाधान जियेवची न्ही धाड तूं मुझे तुजी साथ देनी सेवाक जावन जियेव विश्वासपणी पवित्र आत्म्या देवोन ये दैविक शक्तीन म्हाका भरूंक ये पवित्र आत्म्या देवोन ये नवें जिवीत म्हाका लाभूंक ये पवित्र आत्मो आमकां ताच्या देण्यानी भरता आसतना मोगाच्या न्हू हांगा साबार तेसांव आयिल्ल्यांत साबार इरादे हांगासर आयिल्ल्यात तांचे पासून आमी विशेश तरान मागया जल्मा दिवस आचरण करता फ्रेया डिसोजा वालेन्शिया तावनू 80 वर्सांचो जल्मा दिवस आचरण करता हिल्डा आलिस डिसोजा व मंजूर तावनू देव तांचेर दराळ आशिर्वाद वतून दी तांकां बरी भलायकी शांती समाधान फावो करून दी म्हणून आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या आयकमचें प्रार्थन येसोम्या सबार जण तांच्या काजाराचो दिवस आचरण करून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात 24th वेडिंग एनिवर्सरी शैलेश आनी फेल्सी रेगो वेडिंग एनिवर्सरी आचरण करतात नीलेश आनी फ्लाविया रेगो 40 वर्सांचो काजाराचो दिवस आचरण करतात रिचर्ड आनी सेव्लिन कार्डोजा महिम तावनू आनी काजाराचो दिवस आचरण करतात अनिता आनी केविन डिसोजा मुल्की तावनू देव हांच्या काजारी जिवनांत जायतीं बेसांवां वतून दी एकवटाचें संतोश भरीत काजारी जीवन तांकां आनीकी फावो करून दी म्हूण मागया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या आयकमचें प्रार्थन येसोम्या देवाक अर्घ बलिदान जावन साबार जाणांनी हांगासर तेसांवां दिल्यांत तांचोय आमी उगडास काडून तांचे पासत मागता हांव थँक्स गिवींग मास ऑफर्ड बाय तनोज डिसोजा किरें बऱ्या भलायके पासत देवाक अर्घां दिता नॉयल डिसोजा मुंबय देवाक अर्घ मीस भेटयता एडवर्ड आनी क्लिटा कल्याण तावनू
बेनेडिक्ट कुटिनो बॉम्बे तावनो देवा गर्गामीस बेटेता जॉन्सन डेलोरा लोबो कॅनडा तावनो आणि देवाक विशेष तरान अर्गामीस बेटेता मेघना एडल आणि हांचे संगी आमची सर तेसावा देवाक भेटवनो देवान केल्ल्या सर बेसावा पासून ताका अर्गां दिवन मुनया अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू बऱ्या भलायके पासत एक विशेष मिसाचें बलिदान भेटयलां रेलन मेंडोन्सा निरुडे तावनो तशेंच मोगाच्यानो कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो उगडास काडून सबार जाणांनी हांगासर ते सामा भेटयल्यांत सोल ऑफ जोसेफीन नोरोन्ना खारकल तावनो कुटुंबांत सरल्या सर रत्न्या पासत मिसाचें बलिदान भेटयतात गिल्बर्ट कास्टेलिनो शिरवान तावनो सोल ऑफ सेलीन आनी जॉन कोरिया पेर्नल तावनो सोल ऑफ फ्रांसीस मस्करेनस कुलशेकर तावनो कुटुंबांतल्या सर मरण पावल्या अत्न्या पासत मिसाचें बलिदान भेटयता सीमा डिसिल्वा सोल ऑफ बॅप्टिस्ट डिसोजा बारकूर तावनो कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो उगडास काडून मिसाचें बलिदान भेटयता एनेट आनी विल्फ्रेड कॉर्डेल कोडियल तावनो 4थ्या वर्साचो मरणाचो उगडास काडून मिसाचें बलिदान भेटयतात पीटर जोकिम पिंटो पासत किडनी गोळी तावनो आनी देवादीन हर्लिन डिसोजा वालेन्सिया तावनो हांच्या सर्वांचो उगडास काडून आनी तशेंच आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो उगडास काडून देव तांकां बरी भलाय तांकां शांती समाधान फावो करून दी म्हणून आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या आयकमचें प्रार्थन येसोम्या मोगाच्यानो आतां आमी दिंबयेर पडोन धन्य देवाचे आशिर्वाद आमी घेवया आनी गावया गायन येद्यावोडा सक्रामेंता सास्तांगनामा कोरुया पूर्विल्या त्यारू आबोला प्रीतियाधार्यम सोलबोन बेचम अस्कत विश्व भावार्थाचे बोळ दिव्या जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यान घरसिता तुका दोगांयच्या स्पिरिता समसमी नावता सर्गितान तुवें तांकां उंडो दिलोय सरस्वतान तूं आसलो प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजें सोडून येसो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगा सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर तूं जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना आमेन सर्वयामी एकठांय झाल्या भक्तीनानी मारा उतरते आयको कामकाज समर्पून होवी
या बलिदाना या काव्या सयका स्थळ्या उल्हासून एक देवा गीता गाया नाणी अर्गा दिव्या ताने केल्या स्वरूप करा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक कुटुंब जावन आमी सर्वां ह्या वेदी बोवारी एकठांय जाल्या देवाक अर्गां दिवंक आनी ताची स्तुती करूंक. सांजो आमच्या वांजेलांत आमी आयकत देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमच्या सोडवणे खातीर संवसाराक धाडलो. मुंदसून आमी वाचता देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो म्हणून. देव मनीस जावन आमचे मदें जल्मल्लें फेस्त नातालांचें फेस्त आमी आदल्या हप्त्यांत आचरतले आनी आमच्या सोडवणदाराक आमी आमच्या जिवितांत स्वागत केलो. आयच्या पयल्या वचपांत सांजवान आमकां सांगता आमी केवल उतरांनी ह्या आमच्या जिबेंत पेल्याचो मोग करता म्हणून सांगल्यार फावना. आमी आमच्या जिणयेंत करण्यांनी पेल्याचो मोग करूंक जाय म्हणून तो आमकां सांगता. आमी जाणाव आमच्या जिणयेंत सबार फावटी आमी पेल्याचो मोग करूंक फाटीं सरल्या. आमचें उणेपण वळखून देवन आमचे पथकां उडास करन देवा लागीं बक्षाणें मागया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमकांच आमी तयार करया. सांगता आमी म्हणया हांव पत्की सोडपदुदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेवून सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सम्या देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोडपदुदार देव आमचे काकुळट करूं आनी आमचीं पथकां बगसून सस्नाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट Krista kakutka Somiya kakutka Somiya kakutka प्रार्थुया. सुरेस्पर आमच्या देवा तुझ्या बावर्त्यांक दयेन उजवडाय आनी तुजे महिमेच्या परजळान तांची खलसां सदां पेटोवन दवर. हे परी ती आपल्या सोडवणदाराक निरंतरी मानून घेवंक आनी काळजांत थावन ताका एकवटूंक पावो. हे आमी मागता तुज्या त्याच आमच्या सम्या जेजू तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. सांजुवांच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्या न्हू आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय
वस्तू सुरवेरतां तुम्ही ऐकल्लो संदेश आम्ही काही ना बरी जायनाये तो सैतानाच्या पक्षेक मेळिल्लो आपल्या भावाकच ताणें जीवशी मारलो की त्यापासून ताणें भावाक जीवशी मारलो ताची कृत्यां खोटी आनी ताच्या भावाची नीती होऊन जाल्ली देखून भावानो संसार तुमचो द्वेष करता म्हणून तुम्ही विजमीत पावा नाकात आमी मरणांतली बायसरन जिविताक उतरल्या म्हूण आमी जाणाव आमच्या भावांचो आमी मोग करता जाल्ल्यान हे आमकां कळटा जो कोण मोग करिना तो आनीकी मरणाच्या पासांत उरला आपल्या भावाचो द्वेष करता तो एकलो कुनिगार सई खंयच्याय कुनिगारांतय सासणीक जिवीत ना म्हूण तुमी जाणात क्रिस्तान आमचे पासून आपलो जीव दिलो आनी तो मोग कितें म्हणून आमी जाणा जाल्या आमी आमच्या भावा भयणी पासून आमचो जीव दिवंक जाय ह्या संवसारांत ग्रेस काय आसलेलो कोणीय आपलो भाव गरजेंत आसा तें पळोवन आपलें काळीज दारूण करीत जाल्यार ताचे सवें देवाचो मोग कसो आसात भुरग्यांनो खाली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्हय बगर यथार्थपणी आनी करनेन आमी तो दाखोवंक जाय अशें आमी सताचे मनीस म्हणून आमकां समजतलें हाचे वरवींच देवा उजेर आमी समाधानेन आसतले आमच्या अंतस्करणान आमचेर गुन्यांव मांडल्यार सर संगती जाण आसलेलो देव आमच्या अंतस्करणाच्या की वर्तो म्हणून आमी समजूंक जाय मोगाच्यानो आमचे अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयणेन फुडें सरूंक शकतले देवाचे उतर देवाचे उपकार श्लोक संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वीये संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वीये संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वीये उल्हासान ताची सेवा कर संतोषाची गितां गावन ये ताचे समोर श्लोक संतोषान सोम्याक जय जय म्हणून ये पृथ्वीये सर्वेस्परस देव म्हूण जाणा जाया तो आमचो रचणार आमी ताची जावन आसाव आमी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो श्लोक संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वीये वाकण स्तुतीये सवें ताच्या मंदिराच्या दारवट्यांतल्यान अर्गांकितां सवें ताच्या आंगणान भितर सरा ताचो उपकार मांदा ताचें नांव अर्सेया श्लोक संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वीये आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो ताची कृपा युग युगांतराक ताचें विश्वासीपण संततीच्या संततेक बाळटा श्लोक संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वीये उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. एक पवित्र दीस आमकां उदेला येया तुमी जनांगनो सोम्याक आराधन करा आज संवसारी एक व्हड प्रकाश फांकला Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांत जुवांव प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. दुसऱ्या दिसा जेजून गालिलियाक वेचें म्हण निश्चित केलें तोवर ताका फिलीप मेळ्ळो म्हज्या फाटल्यान ये म्हणालो जेजू ताका आंद्रे बेतसायदाचो आनी पेद्रू आनी फिलिपी त्याच नागाराचे
फिलिपाक नाथानायल मेळ्ळो आनी फिलिपान ताका म्हळें, मोइजेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाचे विशयांत बरोवन आसा तो आमकां मेळ्ळो, नाजरेचो जेजू तो, जुजेचो पूत. नाथानायलान जाप दिली, नाजरेचो, थंय तावन कितें बरें येत? फिलीप ताका म्हणालो, ये आनी पळय. आपणासरशीं येताल्या नाथानायलाक पळोवन जेजून म्हळें, येया पळया, एक खरो इस्रायलकार, हाचे थंय कसलेंच कापाट ना. नाथानायलान जेजूक विचारलें, तुका कशी म्हजी वळख? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, फिलिपान तुका आपोवच्या आदीं अंजुराच्या रुखामळींत तूं आसतना हांवें तुका पळयलो. नाथानायल ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवाचो पूत. जेजून ताका म्हळें, अंजुराच्या रुखामळांत हांवें तुका पळयलो म्हणून हांवें म्हळें देखून तूं सत म्हणटाय? हाचे प्रास वर्ती घडिता तूं पळयतलोय. आनी उपरांत तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगतां, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूत सडलेले आनी देंवलेले तुमी देखतेल्यात. सोम्या जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगच्या भावांनो आनी भयणीनो, आदल्या हप्त्यांत आमी देव मनीस जावन जल्मल्लें फेस्त, नातालांचें फेस्त आचारतले. फाटल्या दिसांच्या देवस्तुतीच्या वाचपांनी आमी जेजूच्या जल्मा विशांत आनी त्या दिसांनी जाल्ल्या घडिता विशांत आयकलें. फाटल्या 2 दिसांच्या वाचपांनी प्रत्येक जावन वांजेलांच्या वाचपांत आमी जेजून ताच्या परगड जिणी सुरू केल्ल्या दिसांनी कितें सर्व घडलें गी म्हणून आमी आयकलें. ह्या घडिता विशांत आमी थोडो नियाळ करया. जेजू 30 वर्सांचो जाल्ल्या वेळार, ताका 30 वर्सां भरतना तो आपल्या आवयक आनी आपल्या कुटुंबाक सांडून आपल्या घरांत थावन, आपल्या गांवांत थावन, नाजरेतांत थावन भायर पयस गेलो आपल्या बापाचें मिसांव सुरू करूंक. पयल्यान पयलें तो योर्दान न्हंयच्या तडयेर बाप्तिस्म दिवच्या जुआंव बाप्तिस्ताक मेळोंक गेलो. योर्दान न्हंयत तडींत सुमार लोक जुआंव बाप्तिस्ताच्या हातांत थावन उदकान बाप्तिस्म घेवंक येतलो आनी जेजूय जुआंव बाप्तिस्ताच्या हातांत थावन बाप्तिस्म घेवंक गेलो. ताका बाप्तिस्म दितना सर्गार थावन, आकाशांत थावन पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार देंवन आयलो आनी जेजूचेर रावलो आनी जेजू पवित्र आत्म्यांत भरलो. सांगताच सर्गार थावन एक ताळो आयकलो, हो म्हजो पूत, तूं म्हजो पूत, म्हज्या मोगाचो पूत, तूं म्हाका चड मानवलाय म्हणून. अशें देवान आपल्या पुताचेर आपलो संतस उसारलो. हांगा थावन सुरू जाली जेजूची परगड जिणी. जुआंव बाप्तिस्ताचे बाप्तिस्म घेतल्या उपरांत जेजू मुंदरसून वेताना जुआंव बाप्तिस्ताचे 2 शिश्य जेजू फाटल्यान चलून गेले. जेजून तांकां गुवन विचारलें, तुमी कितें सोदतात? त्या 2 शिश्यांनी जेजूक सांगलें, मेस्त्री, रब्बी, तूं खंय रावताय? जेजून तांकां सांगलें, येया आनी पळया. ते 2 जण जेजू सांगता गेले, ताचे सांगता रावले, ताची उतरां तांणी आयकलीं, ताचे कडेन ते उलयले आनी तांकां जेजूचो अनुभव जालो. आनी जेजूचो अनुभव जाल्या उपरांत ते खंडीत जावन जेजूचे शिश्य जाले. दुसऱ्या दिसा जेजू आपले पैन मुंदरसून वेताना ताका फिलीप मेळ्ळो. जेजून ताका सांगलें, ये
आनी म्हजो पटलाव कर. फिलिपान वचून ताच्या इश्टाक नातानायलाक सांगलें, पळय, वर्सांतावन आमी राखून आयिल्लो, प्रवाद्यांनी प्रवाद केल्लो, मोदेच्या नियमशास्त्रांत बरोवन गेल्लो मनीस जेजू नाजरेतांतलो आमकां मेळ्ळो. तोच जावन आसा आमचो सोडवणदार म्हणून. नातानायलाक तितलें बरें आयकूंक ना, देखून तो म्हणलो, नाजरेतांत कितें बरें येवंक जायत? फिलीप ताका म्हणलो, ये आनी पळय. मुगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजून जुआन बाप्तिस्ताच्या शिसांक सांगलें, येया आनी पळया. फिलिपान नातानायलाक सांगलें, ये आनी पळय. जेजू आमकांय तेंच हर एक दीस सांगता, येया आनी पळया. आनी आमी जेजूचो अनुभव करूंक जाय. हर एक दीस पवित्र पुस्तक वाचून जेजूचीं उतरां आयकून आमी आमच्या जिवितांत जेजूचो अनुभव करूंक जाय. आयच्या पयल्या वचपांत सांजुआवन सांगले प्रमाणे जेजूचो मोग केवल जिबेंत ह्या उतरांनी केल्यार फावना. केवल जिबेंत ह्या उतरांनी केल्यार फावना. आमी जेजूचो आनी पेल्याचो मोग आमच्या करण्यांनी करून दाखोवंक जाय. आमच्या करण्यांनी करून दाखोवंक जाय. म्हज्या ल्हान भावांक तुमी कितें केलें तें तुमी म्हाका केलें. म्हजो पेलो कोण म्हणून विचारिल्ल्या सवालाक जेजून बऱ्या सामरिता घराची ओपार सांगली. आनी ओपारीच्या अकरेक त्या तरणाट्या कडेन जेजून विचारलें, सांगलें, वच आनी तुंय तशेंच कर. आज जेजू आमकां सांगता, वचा आनी तुमी तशेंच करा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी थोड्याच दिसा पयलें नवें वर्स सुरू केलां. मागीर आमी ह्या मिसाच्या वेळार देवा लागीं देव आमकां ह्या नव्या वर्साच्या हर एक दिसा ताचो अनुभव करूंक बोळ आनी कृपा दिवची. सांगताच आमच्या पेल्याचो मोग करण्यांनी करूंक आमकां कृपा दिवची म्हणून आमी ह्या मिसाच्या वेळांत मागया. कानगे सोम्या कानिको मोगळ तुझ्या भुरग्याचो दिनवाशिका जांदींच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो पुंडो गोवाचो पेटयता बापा वायंदाकांचो अर्पिता तुका उर्ध्व मोगाचो एकवटाचो बापा क्रिस्ताकू प्रगती तूं आमकां. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौरपुदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक तुमच्या नक्क्या पयस सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पोरा, तुजी परजा भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हणून आमी बावर्थान आनी भक्तेन सत म्हणटा. तुवें घडलेल्या ह्या संस्काराय उद्देशी तें आमकां भरपूर मेळ्ळो म्हणून आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवीदारा आनी सष्णच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो
आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजो महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिश्ट्या देवाक वळखून आतां ना दिश्ट्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वेसो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरोंक सोंपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण दसस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेत घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सश्णी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटोया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे कासिंतले पियेता. तितले पोटीन तूं वैभवान येस. आमी तुजें मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सरस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पॉल सल्डाना आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर सगळ्या भक्ता संगतादिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे बरजळीत मुखार मुळपाळ येवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये सांगती, भाग्यबंद धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आता आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सौर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या देवांचे म्हाका फावना पूण जेवतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सगळी सृश्टी पावना बाळका धरून तुका कोसोरिगलो अशी कावणे सांग तूं म्हाका. प्रितीच्या ये बाळका वंदिताव्ये तारका जयो जंपी काढता तुका ये रसनारा जयो जंपी काढता तुका. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तुमचो आमकां एकवटायताय, तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सफल जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयतें करूं म्हणून आमी मागतां. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. परस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडपकार. बेतलेम शेरा गोरवाच्या गोट्यान जल्माला आमचो सोडवंदा मोरयेचे द्वारी आयलो संवसारी. राया सोराय करया नमस्कार. नामन बाळोका करया बोडव्याचे गाया. नाम तारका गाव्या गीता उल्हासा.